बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. बापाक नोमान कोरता आमची जीण सोमोर पिता मोगान तुज्या लास्ता जेजूक नोमान कोरता आमची जीण सोमोर पिता मोगान तुज्या लास्ता आत्म्याक नोमान कोरता आमची जीण सोमोर पिता मोगान तुज्या लास्ता. विशय हांव तो भिवू नाकात. जेजू तूं आमचो तारोक. जेजू तूं आमचो बोरवोसो. जेजू तूं अमृत आमच्या जिविताचो. ह्या आयच्या दिसा सकाळच्या फांत्या पारार नव्यान तुज्या पांयाशी सोगलें आमचें जिवीत, आमची भिरांत, आमचे आवंडे, आमची कुशालकाय, आमची चिंतना, आमच्यो कोरन्यो घेवन आमी हांगा आयल्या. जें कितें आमी आमच्या जिवितांत अनुभवता दर एका दिसा तें आमी तुज्या पांयाशी घेवन आयल्या. जेजू तूं आमचो तारोक. तूं आमचो सोडवणार. तुका पोरनिपाट आनी नमस्कार करूंक आमी हांगा आयल्या तेन्ना सोगल्या मोनान, सोगल्या काळजान, सोगल्या आत्म्यान आनी सोगल्या बोडान, सोगले घोटायेन, सोगले असोगतायेन आमची मान बागोवन आमच्या देवाक ह्या वेळार पोरनिपाट आनी नमस्कार करुया. हांव तो भिवू नाकात. हीं उतरां पवित्र पुस्तकांत आमी कितलेच पावटी आयकल्यांत. तर आयजूय जेजू आमकां म्हणटा, हांव तो भिवू नाकात.
दोनया तुज्या पांयाशी आयल्या हांव तेन्ना आमी तुजे मुखार दवरता सगलें जें आमकां घोटाय दिता. गोडे उतरां आमच्या वडिलांची इश्ट मित्रांची. देवाचें उतर आमकां घोटाय दिता. आमच्या जिवितांतल्यो थोड्यो घडण्यो घडटात त्यो आमकां घोटाय दितात. जेन्ना आमी वायटाचेर झुजतात भियेन आसतना तेन्ना तुजी घोटाय आमकां मेळटा. जी देणी तुवें आमकां फावो केल्यांत ती आमकां घोटाय दितात. ह्या देण्या वरवीं आमकां बोड मेळटा. ती सोगलीं तुज्या पांयाशी आमी आतां हाडटा. आमची भेट मानून घे. आनी ह्याच मनान जेजूच्या हातान सोगलें आमचें जिवीत घालून गीत घेवुया R38. तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो जिणेक मोजे तुजे विणे ना शांती ना बोरवोसो तुज्या हातान जीव प्राण म्हजो तूंच म्हजो आसरो जिणेक मोजे तुजे विणे ना शांती ना बोरवोसो जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो तारूक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो तारूक तूं आत्म्याचो कुंवर सोडवणेचो पातकी रोचने तूं चलोयताय तूंच
rasa kurpakaklut upotwatai Devik jivitan bortai Patki rosne Tuts loitai Tuts mozorasa Kurpakaklut upotwatai Devik jivitan bortai Jesu tumok jivo Omrut jivitatso Taruk tuot miatso Kubor sodvonitso Jesu tumok jivo Omrut jivitatso Taruk tuot miatso Kovor sorvonitso आता देवाचें उतर आयकूंक सगलीं उबीं रावया. जुवाचें शुभ वर्तमान हावेसवर ओळी 16 ते 21. सांज जातोच ताचे शीस दर्याशी देंवोन गेले. एका वड्यार चडले आनी काफार्मा वचून दर्या उतरूंक लागले. जेजू तांचे सोरशीं पावतोच आदीं काळोख जाल्लो. झणझणीत वारो सुटलो आनी दर्या उचांबळ जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटराची वाट ताणूक काडटोच ताणें जेजूक दर्याचेर चलता आनी व्हड्यार लागीं पावता तो देखलो. तांकां बें दिसलें, पूण ताणें तांकां म्हणलें, हांव तो, भियो नाकात. तेन्ना ते ताका व्हड्यांत घेवंक कोरताले, पूण थंयच्या थंय ते वेताले ते तोडीक व्हडें लागलें. देवाचें उतर हें. देवाचे वोड उपकार. भिरांत. भिरांतीच्यो घोडयो जिविताचे दर एके घोडेक आमकां मेळटात. हे भिरांतीक आमचो जबाब वेगवेगळो. थोडे पावटी आमी आंग काडटा, थोडे पावटी आमी रोडटा, थोडे पावटी हे भिरांतीचेर आमी बोडान झुजता. थोडे पावटी हे भिरांतीन आमी नवें कितें शिकता.
ह्या सगल्या गोडयांनी आनी भिरांतींनी जेजू जोरी तोर तूं म्हजे बरोबर आसाय जाल्यार हे भिरांतीच्या वेळार हांव जोयती वोंत. जेजूचेर म्हजो भावार्थ विस्वास खोल आसा जाल्यार हांव बोड वोंत. जेजूचो उजवाड म्हजे भितर आसा जाल्यार भिरांत येता तेन्ना हांव दुसऱ्यांक उजवाड जातां. मनीस ह्या संवसारांत जल्मता तेन्ना भिरांत सुरू जाता. भिरांत जल्मता आसतना भिरांत जल्म दितोले आवयक बोव करून पयलेच पावट भुरग्याक जल्माक हाडटा तेन्ना भिरांत वाडटाना आमी जिवितांत वाडटा आसतना संवसार आयज जायते तरेन जायतें शिकयता. संवसारांत जायतें वायट उप्रासलोलें आसा. आमचीं भुरगीं कशीं वाडटलीं काय आवय बापायचेर भिरांत. शेजार सामाऱ्याक भिरांत. भिरांत दुसऱ्यांचेर विस्वास दवरूंक आवगोड लागता. दुसरीं आमकां केन्ना वायट करीत काय दुसरीं आमकां केन्ना फटयत काय जायते पावटी दुयेंत पडटा तेन्ना आमचेर भिरांत येता. हांव बरो जातलों काय
भिरांत शिंकता आसतना भोव करून परिक्षा येता तेन्ना भिरांत घरांत मरण येता तेन्ना जेन्ना दोळ्यां मुखार वायट आसा तेन्ना ताचेर निशेध मारूंक ताचेर आड उलोवंक आमकां भिरांत दिसता. जायते पावटी कितें केल्यारूय भिरांत आनी करूंक ना ताचीय भिरांत. आनी हे भिरांते वेळार मोज्यान म्हाकाच पळोवंक जायना. वेगळे तरेच्यो भिरांती. सोम्या ह्यो सगल्यो भिरांती तुज्या पांयाशी हाडटा. गीत घेवया W14. जिवितांतले वादोड मारता तेन्ना तेन्ना मोज्या आदाराक पाव दोर्यार होडे हालता दोलता तोशे संवसार म्हाका लोयता तेन्ना मोज्या आदाराक पाव जेन्ना कोस्तो मोचेर येता तेन्ना मोज्या आदाराक पाव एम कोण मोचेर लॉर्डाय मानता आनी मोची शक्ती देंवता तेन्ना मोज्या आदाराक पाव मोज्या माथ्यार गुन्यांव पडटा तेन्ना मोज्या आदाराक पाव मोचे प्रोयत निर्फळ जातात मोचे इश्मीत म्हाका सोडटात तेन्ना मोज्या आदाराक पाव मोचेर मातार पिराय येता तेन्ना मोज्या आदाराक पाव मोचे जिवीत एक बार जाता तोडूंक शक्ती कमी जाता तेन्ना
म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. हांव तो भिये नाकात. ह्या जेजूच्या उतरांचेर विस्वास दवरून आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां तुजो आदार दी. जिविताच्या आडकोड्यांक आमी जेजूक सांगात दिल्यार आमचेर केन्नाच भिरांत उरची ना. आमी ताच्या सांगाता सदांच आसूंक जाय. असलोच सांगात आमी एकामेकाक दिवया, कित्याक मनशाचें एकसूरपण एक व्हड भिरांत आनी पिडा त्या पासत देवाच्या नांवान आमी असलो सांगात दिता तेन्ना आमकां आनीक घोटाय फावो जाता. थोडी आमची मागणी सगल्या विस्वासान आनी बावार्थान जेजू मुखार दवरुया. मागण्याचो जबाब जातलो, सोमिया आमचो बावार्थ वाडोय. सगली म्हणुया, सोमिया आमचो बावार्थ वाडोय. आमच्या पाप साहेबाक, बिस्माक, पाद्रींक आनी माद्रींक बिनासतना जेजूक सांगात दिवंक बळ आनी गोठाय फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सबाब, सोमिया आमचो बावार्थ वाडोय. आमच्या राजकारभार चलयतल्यांनी पोरचेच्या फायद्याक पडटा तसले निर्णय घेवंक आनी पोरचेन येतोल्या वेंचणुकेक बरें ते फुडारी वेंचून काडूंक पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. सबाब, सोमिया आमचो बावार्थ वाडोय. आमच्या गोराब्यांनी येतोल्या प्रस्नांचे आमी बिनासतना जेजूचेर बावार्थ दवरून सगले दूख कोश्ट जेजूच्या हातान घालून फुडें व्हरूंक बापाचो आदार आनी गोठाय मागुया. सबाब, सोमिया आमचो बावार्थ वाडोय. आमच्या पिडेस्त भावा भयणांनी पिडे वेळार बिनासतना जेजूक व्हडल्यांतलो व्हडलो दोतोर म्हूण बावार्थ दवरून पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. सबाब, सोमिया आमचो बावार्थ वाडोय. सगलीं दिमी घालुया. जेजून आपल्या शिसांक शिकयलोले आमचे बापाक हे मागणे आतां आमी म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तांतें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.